सगळी उभी राहूया. सुरुवात गायन गाऊया. जेरुसलेम A16 पेज 8. A16 पेज 8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या फिलोमेना फेर्नांडीस आनी फादर अकिल्यो हांचे पासत तांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता विल्मा मिरांडा, आग्नेलो मोंतेरो, अबिनिशा राज आनी जोशुआ आब्रू ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया. भाव भयणीनो एक बरोवपी असो म्हणटालो, एन अनएक्झामिन्ड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग. म्हळ्यार जो कोण मनीस आपल्या जिविताची चवकशी करिना तो तें जिवीत जिवन कसलोच फायदो ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जाकेवाची खबर आयकतल्यो. जाक्यो आपल्या जिविताचेर नदर मारता, आपलें जिवीत नवसरता, एक नवो मनीस जाता. असलेंच नवसरतलें जिवीत आमी जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागून घेवया. आनी साबार पावटी कडेक आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक, आमच्याच पातकी सोयंबाचेर, आमच्याच वायट वंदवणाचेर नदर मारूंक, तें बदलूंक आनी नवें जिवीत जिवंक आमी घडये प्रयत्न करूंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्याव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करून म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Christ
रावतुया. हे वेळार आमकां कितें गरजेचें आमची मागणी आमचे आवडे देवाक आमी सांगुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शास्वत सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. माकाबेच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. सुमोर्तीच्या मुखेल शास्त्र्यां मदलो उत्तार पिरायेचो आनी पळोवपाक रूपवंत एलियाजार नांवाचो कोण एकलो आसलो. ताणें दुकराचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडूंक ताका बोळ कोतालें. पूण लोजयेन जेवचे सुवातेर ताणें मानान मोरूंक येवजिलें आनी आपखुशेन वळवळ्याच्या जाग्यार वचून तो फुडें सरलो. आपल्या जिवाचो सोयबातूच मोग आसा तो लेगून विसरून आदवारलोलें आसा तें सोदूंक धीर घेवंकूच जाय म्हूण समजतात ताचे भाशेन ताणें मांसाचेर थिपी उडयली. हे ओदोर्मी योदनाचें येजमानपण चलयतल्यांनी ताचे भोव आदले इश्टागोतीक लागून ताका कुशीन काडलो आनी ताणें खावं येता तसलें खंयचेय तोरेचें आपणेच रांदलोलें मांस हाड म्हूण सांगलें आनी राजान घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणें योदनाचें मांस खातोले भाशेन दोंग घे म्हूण ताका बूद दिली. ताचे भोव आदले इश्टागोतीच्या बोलेपणाचो फायदो काडून इकोर्नी ताका मोन्नांतलो वाटयतली आसली. पूण ताच्या वर्सांक सोंपता आनी ताचे म्हातारे पिरायेचो मान राखता तसलो निच्यो घेवन आनी ताच्या पिकलोल्या केंसांक फावो त्या माना खातीर आनी भुरगेपणार्थान सारलोलें तें देखीवोन जिवीत मोनात दवरून आनी चोड करून देवानूच इश्टापलोल्या पवित्र कायद्याक लागून ताणें सोबे माजार आपलो भावार्थ दाखयलो आनी आपणाक जाता तितलो बेगीन पाताळांत धाडात म्हूण तांकां सांगलें. ताणें म्हटलें, असलो दोंग म्हजे असले पिरायेक सोबना. आनी 9 वर्साचे पिरायेर एलियाजार पोरक्याच्या जिविताच्यो चाली रिती मांडून घेवंक राजी जालो म्हूण जायतीं तरणाटीं चिंतोलीं आनी थोड्योश्यो घडयो उदीक जेवचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ती म्हाका लागून सारके वाटेंतली घडये कोडसरूंक पावतली. हे भाशेन म्हातारे पिरायेचेर हांव फकत नश्ट आनी बिरमोत हाडटलों. आतां हांव घडये मनशाचे खास्तींतलो सुटोन, पूण हांव जिवो आसूं ओ मरूं म्हज्या केदना सोर पदवेदाराच्या हातांतलो सुटूंक जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवन म्हजे म्हातारे पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित्र कायद्या पासत खुशेन आनी उदारपणान बरें मन मरूंक जाता म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. ही उतरां म्हणून तो वळवळ्याच्या जाग्यार नीट गेलो. थोडो वेळ आदीं ताचे थंय एकदम दोयाळ आसले ते ताचे राखणदार ह्या ताच्या उतरां उपरांत ओचीत दारूण जाले, कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें.
मार फाराच्या भारान मोरचे आदीं तो वळवळ्यान सुस्कारलो. म्हज्यान मरणांतलो वांटोवंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मार फाराचे सगळे निश्ठूर कोश्ट सोंसता म्हूण पवित्र जाणवायेन भरलोलो सोरेस्पोर बरें जाणो. पूण ताची हांव भोक्ती कोत्तां देखून म्हजो आत्मो हे सगळे कोश्ट खुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मरणा वरवीं न्हय तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्राचे खूब खूब भावा भयणीक वर्तेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पोर म्हाका सांबाळटा. म्हणुया, सोरेस्पोर म्हाका सांबाळटा. खूब खूब सोरेस्परा जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरोध उपरासतात ते ओदीक ओदीक चोडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब, सोरेस्पोर म्हाका सांबाळटा. पूण सोरेस्परा, म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो धाल. तूं म्हजो जोयताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तोकली उबान दवरताय. सोरेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र पर्वतार तान तो जाप दिता. जबाब, सोरेस्पोर म्हाका सांबाळटा. देखून आड पडटा, सुस्त न्हिदता आनी उठ्ठा. कित्याक सोरेस्पोर म्हाका सांबाळटा. ओजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालूं तरी हांव भियेना. जबाब, सोरेस्पोर म्हाका सांबाळटा. उद्गार. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल दंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांची खेटीक लागून ताका मेळो ना जालें. त्या पासो ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो वेगी देंवन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चवपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत, तर सांडलोले ते सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते जाणां आमी जाणा
ही रिट्रीट सेंटर कुडीक पोटा ताबूर असल्या जाग्यांनी वचून जायतो लोक आपलें जिवीत बदलता आपलें जिवीत न्हवसरता. असोच खंय एक मनीस असल्याच रितीरान भाग घेवंक गेलो आनी रितीर सोंपता म्हणसर ताणें आपलें जिवीत न्हवसरलें, ताणें आपलें जिवीत बदललें. आनी कोणें ताका विचारलें, तूं पयलो कोण आसलो? आनी ताणें म्हणलें, हांव पयलो एक पातकी आसलो. आनी उपरांत दुसरो प्रश्न ताका विचारलो, आतां तूं कोण आसा? आनी ताणें म्हणलें, हांव आतांय एक पातकी आसा. आनी त्या मनशान म्हणलें, तूं पयलोय पातकी आसलो, आतांय पातकी आसा, आनी हातूंत तुजी न्हवसरणी कितें? हातूंत दोनाय मदें फरक कितें? वॉट इज द डिफरन्स? आनी ताणें म्हणलें, हांव पयलो पातकी आसलो आनी पातकाशी धांवून वेतालो, पूण हांव आतां एक पातकी आनी हांव ह्या पातकासून पयस धांवून वेता. बाबूनो, आज ह्यो दोनूय वस्तू शुभ वर्तमानांत जाकिवाच्या जिवितांत आमी पळयता. जेजूक मेळचे आदीं जाकीव एक पातकी मनीस आसलो आनी पातकाशी परतून परतून धांवून वेतालो. आनी जेजूक आपल्या जिवितांत घेतल्या उपरांत, जेजूक आपल्या घरांत स्विकार केल्या उपरांत, जेजूक आपल्या जिविताचो धोनी केल्या उपरांत जाकीव एक पातकी पातकासून पयस वचूंक प्रयत्न करता. बाबूनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार जेजू जाकेवाचें नांव घेवन ताका उलो करता. सोंपेपणी जेजू कोणाचें नांव घेवन ताका उलो करता हें आमकां शुभ वर्तमानांत मेळचें ना. पूण आज किरीत भाशेन जेजू जाकेवाक नांवान उलो करता. आनी जाकेव ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार एक सात्वीक मनीस, एक बरें जिवीत जियेतलो मनीस, अ प्युअर पर्सन. पूण आयचे शुभ वर्तमानांत लोक आमकां परतून परतून म्हणटलो जाकीव एक मोठवो मनीस आसलो आनी मोठवो आसलेल्यान ताका जेजू दिसनासलेलो. एके भाशेन बाकींत लुकास ह्या शुभ वर्तमान आमकां सांगूंक सोदता की जाकीव आपल्या नांवाक सोबता तसलें जिवीत तो जियेनासलो. आंगान घडयेक तो मोठवो आसलो, पूण ताचें शिकोवपूय मोठवें आसलें, ताची वागणूकूय मोठवी आसली. विशाळ नदर घेवन तो जियेनासलो. तर बाबून पयले सुवातेर आमी आमकांच प्रश्न करुया, आमी देवाची भुरगीं ही आमची एक आयडेंटिटी. जे भाशेन जाकिवाक आपलें नांव आसलें ते भाशेन आमी सगळीं देवाची पोत धुवो. ह्याच नांवाक सोबता तसलें जिवीत तूं आनी हांव जियेता काय? दुसरे सुवातेर बाबूनो आमी पळयता एक पातकी आसलेल्या कारणान सगळीं जाकेवाक नाकारताली. पयले सुवातेर जाकेव आपणाकूच नाकारतालो. आपल्याच्या जिविताची कुडीक ताका लॉस दिसताली, आपल्याच्या जिविताची ताका वीट येताली. आनी दुसरे सुवातेर समाज ताका नाकारतालो. पूण असले आडांबे आसून लेखून, असले बॅरियर्स आडकोळी आपल्या जिवितांत आसून लेखून जाकेव जेजूक मेळूंक येता. तर बाबूनो, दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी हे पातकी जिवीत जियेता, वायट जिवीत जियेता, जेजूची वचूंक जायत्यो आडकोळी आमकां आसतल्यो. पूण जाकेव प्रयत्न करता, ही संदी घेता आनी जेजूक मेळूंक येता, लोकांक परतून भेट करूंक येता आनी लोकांच्या फुड्यान आनी जेजूच्या मुर्यान लागीं सरून आपलें जिवीत तो न्हवसरता. आनी तिसरे सुवातेर बाबूनो आयज आमकां दोन वस्तू मेळटात. पयले सुवातेर आसात मनशां आनी दुसरे सुवातेर आसा तें झाड. ही मनशां जाकेवाक जेजूक पळोवंक दिनात जाल्यार हें झाड जाता ताका एक संदी आपल्याचेर चडून जेजूक पळोवंक. आज बाबूनो, जायतो लोक आसा ह्या समाजान एक वायट जिवीत ते जियेता, न्हवसरणी करूंक ती सोदतात. पूण जायते फावटी घडये ह्या मनशां भाशेन जाकेवाक आमी फाटीं धरूंक सोदता, ह्या जाकेवाक आमी लिपोवन धरूंक सोदता, जेजूक मेळूंक न्हवसणूक ताका संदी आमी दिवंक सोदिना. पूण आयज जेजू आमकां ह्या झाडाचें उदाहरण दिता. जाकेवान ह्या झाडाचेर चडून जेजूक पळयलो, आपलें जिवीत न्हवसरलें. जरी तर तें झाड थंयसर नासलें जाल्यार जाकेव जेजू केन्नाच पळोवंक पावपाचो नासलो, जाकेव आपलेचें जिवीत बदलूंक पावचो नासलो. आज बाबूनो, हांवें आनी तुवें असलेंच एक झाड जावंक गरज. जायतीं मनशां आसात जी आमचो आदार आनी सहकार सोदतलीं,
आमकां लागून जेजूक मेळूंक घडयेक ती पावतली, जेजूक भेट करूंक ती पावतली. तर हांव कोण जावंक सोदता काय ह्या मनशा भाशेन जावंक सोदता काय ह्या झाडा भाशेन जावंक सोदता. आनी थोड्याच वेळार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून आपले वागणुके वरवीं आपल्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक आपणायले, पातक्यांक आपणायले, तांचें जिवीत नवसरूंक ताणें उत्तेजन दिलें. असलीच विशाळ नदर, काळीज आनी मोन आमकां सोण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. भेटवणीचे वेळार गायन गावया. याज्ञी कुंड समोर पिता. C18 पेज 38. C18 पेज 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या देवबलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानून घेवन मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओदरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची.
तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरडाचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी एक काल्सितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवचो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बाबाक आनी सगल्या यत्नकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोडसुळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन दवरून दिता, भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेतार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास वोट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
गमण्याच्या वेळार गायन गावया बावाटाचे दोळे D5 पेज 49 D5 पेज 49. बावाटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवंक मोगो आमकां जागोय जेजू बावाटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवंक मोगो आमकां जागोय जेजू Gesù ci tace ci verogo ti sadovono ti sadabro solo Shoda Gesù ci tace ci verogo bavartace dole Anca tu di Gesù Tuca pulon mogo Anca zagoi Gesù Bavartace dole Anca tu di Gesù Tuca pulon mogo Anca zagoi Gesù प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतला. हे संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया म्हज्या देवा कारगा E6 पेज 80 E6 पेज 80.
Jesus.